तुम्ही आयज पयलें कितें दिसलें तुमकां कितें सांगता? खरें बरें दिसलें. वेस्टर्न म्युजिकाचो आयज फावंडर डे आनी खरेंच आख्खे ज्या पद्दतीन भुरग्यांनी जे परफॉर्म केल्लें आनी त्या जे फादर रोमी मोंतेरो आनी जे भुरग्यां आनी बाकी टिचरांनी जे भुरग्यांक तयार केल्ले आसा आनी फर्स्ट टायम म्हाका अशें करून पळोवपाक संदी मेळ्ळी आनी खरेंच एक वेस्टर्न म्युजिका भितर इतले वेगवेगळे तरेचे हांगा एक्टिविटी आसा खरें पळोवपाक खूब बरें दिसलें. कित्याक सामकी भुरगीं एट अ टायम परफॉर्म करता आसतना कमीत कमी 50-100 भुरगीं एट अ टायम स्टेजीर रावप परफॉर्म करप आनी मातशें सुद्दां फाटीं फुडें जायनासतना सगळ्यांनी एक सामकें सुरान हें करप सगळे इंस्ट्रुमेंट वाजोवप बरें बारीक गजाल न्हू. आनी आयज बरें दिसता म्हाका कला अकादमी भितर आमचे 400+ भुरगीं आसात वेस्टर्न म्युजिका खातीर. ताजे भायर इंडियन म्युजिका खातीर वेगळी आसात आनी हेच डिमांड लोकांचो खूब वाडलेलो आसा. फादरांनी म्हणजे डिस्कस केलें आमी एस आमचे आमी डिस्कस केलें. आयज आमी ग्रामीण भागांनी आमच्या रुरल एरियांनी आमचे खुबशे टॅलंटेड जे भुरगे आसात तांकां वेस्टर्न म्युजीक इंडियन म्युजिका खातीर येयन दिसता. पूण सगळ्यांक पयस असल्या लोकांक भुरग्यांक येवपाक पॉसिबल जायना. पूण आमी एक डिसिजन घेतलें आसात की जे कला अकादमी भितर हें एक सेंटर आसा तें आसाच, पूण त्याच बरोबर तिनूय डिस्ट्रिक्टांनी कुशावती जावं सावथ जावं नॉर्थ ह्या तिनूय डिस्ट्रिक्टांनी वेगवेगळे सेंटर ओपन करपाचे वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाचे. आनी त्या प्रमाणे आमी केप्यां कुशावती भितर आमी ऑलरेडी जागो सुद्दां आमकां मेळ्ळो आसा आमच्या केप्याक. त्याच बरोबर आमी मारगांव सावथाक लागून आमच्या पिडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिगंबर कामतीकर मिटींग घेवन आमकां रवींद्र भवनाक एक प्लेस दिवपाचें हें केल्लें आसा. त्याच बरोबर नॉर्थाक आमी सीएमा कडेन डिस्कस केल्लें आसा की सांखळी केप्यांनी आमकां एक प्लेस म्हळ्यार सगळे कडेन जे आमचे जी भुरगीं शिकपाक सोदतात तांकां पणजी पयस येवपाक पडनासतना त्या भागांनीच तांकां फेसिलिटी दिवची हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी एक बऱ्यापैकी आनीकय कलाकारांची वाड जावची वेस्टर्न म्युजीक किंवा इंडियन म्युजिका भितर ज्यांकां कोणाक इच्छा आसा हॉबी आसा तांकां येवपाक सोय मेळची, सोयेक जावचो असो म्हणून हें आमी हें केल्लें आसा. आनी आयज खरेंच वेस्टर्न म्युजिकाच्या फावंडेशन दिसा हांव तांकां फादर रोमियो मोंतेरो आनी तेजी एंटायर टिमीक हांव शाबासकी दिता, परबी दिता की तें परफेक्ट अशें एक बऱ्यापैकी भुरग्यांक ट्रेन केल्लें आसा. आनी खरेंच पळयता आसतना हांगा 3 वरां जालीं आमी बसला पूण उठून दिसना इतलें वातावरण तेणी तयार केलें. खरेंच तांकां सगळ्यांक परबी दिता. तिनूय डिस्ट्रिक्टांनी स्कूल सोडटले हाका टिचरी सद्या घातल्यार हिंगा टिचरी आहा त्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आहा तेंचे परमनंट करपाक आनी दुसरे टिचर्स कितें आमी हाजेर डिस्कस केल्लें आसा. फादरान म्हजी नोकरी हाडला हांव एमएसा म्हणजे आमी हें केल्लें आसात. आमकां तांकां जो आतां ज्यो परमनंट टिचर नात तेंचे खातीर थोडोसो आमी आनीक थोडेशें जो पर्यंत तांकां फिक्स जायना तो पर्यंत थोडें वाडोवन दिवपाचें अशें आमी तांकां म्हणजे प्रोविजन केल्लें आसा. आनी तांकां फुडाराक खंय तरी तें रेगुलायज करून तांकां बरें सगळें सांबाळून घेवपाचें असो प्रयत्न आसा. हें आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी हें डिस्कस करपाचें आसात जेणे करून हे प्लस बाकी सेंटरांनी टिचर नवी येतले आतां म्हणजे बऱ्यांतले सगळे टिचरांक रेगुलर जाता तसले रेगुलर टिचर आमकां घेवपाक संदी मेळची वा आमी ऑलरेडी आमी डिस्कस करपाचें हें आमी डिसिजन घेयल्लें आसा. म्हणजे इतल्यो टॅलंटेड टिचरी कला अकादमी कडेन आहा ते कॉन्ट्रॅक्ट आहा पूण तेंचें मन अशें आसना की ती फिक्स ना इतलें रावपाक तर तांकां हें करपाक तुमी कितें करता? काही उलोवन दाखयल्ले आसात. फादर मोंतेरो बरोबर काही टिचरांनी आपले हे उमाळे उलोवन दाखयल्ले आसात आनी हांवें तो प्रपोजल मूव्ह केला ऑलरेडी. म्हणटकीच जे आहा तांकां रेग्युलायज करपा खातीर किंवा मीन टायम तांकां मातशें इन्क्रिमेंट दिवपा खातीर आनी एक टॅलंटेड सामकी म्हणजे टिचर आसात जे आपूण बऱ्यापैकी मेहनत घेतात, खूब टायम दितात भुरग्यांक तयार करपा खातीर. हेजे खातीर जें कितें पॉसिबल आसा म्हज्या सायडीन हांव प्रयत्न करतलो आनी आमकां मुख्यमंत्र्या सपोर्ट ह्या बाबतींत आसतलो.